नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयाच्यो मुखेल खबरो. पश्चिम बंगालचे नवे मुखेलमंत्री म्हूण शुभेंदू अधिकारी हांच्या नावाची घोषणा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भाजपा आमदारांक केलें मार्गदर्शन. फाल्यां जातलो सोपूतविधी सुवाळो. पश्चिम आशियाई देशांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितींत लेगीत देशांत एलपीजी आनी इंधन सांठो आसा पुरेसो. आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्या माहिती. गोंयच्या तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवचे परस स्वयंरोजगार करचो. सांखळेंत आयोजीत केल्ल्या पीएमईजीपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. केरळांतल्या कोची मेट्रो प्रमाण गोंयांत लेगीत गोवा वॉटर मेट्रो टॅक्सी प्रकल्प करपाचो प्रस्ताव. न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या माहिती. डीआरडीओ आणि भारतीय हवाई दळान नव्या तारा शस्त्राची प्रणालीची यशस्वीपणान केली चाचणी. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी तंत्रज्ञान भेटयल्या परी. आता खबरो विस्तारान. पश्चिम बंगालचे नवे मुखेलमंत्री शुभेंदू अधिकारी हांच्या नावाची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह हांणी आयज कोलकात्यात केली. मंत्री अमित शाह आयज सकाळी कोलकात्यात पावले. तांकां थळाव्या भाजप फुडाऱ्यांनी येवकार दिलो. उपरांत तांणी विधानसभा वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ल्या भाजप आमदारांची बसका घेतली आनी मार्गदर्शन केलें. त्या उपरांत शुभेंदू अधिकारी हांच्या नावाची घोषणा तांणी केली. अस्तंत बंगालान उदरगतीचो नवो अध्याय स्थापन जाला अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें आनी तांणी लोकांचे उपकार आठयले. सोनार बांगला ही आमची मोख आसा अशें सांगून गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की मोहीम साध्य करपाक भाजपाक यश आयला हे खातीर तांणी खोस उक्तायली. हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है. 28,000 वोट से हम सब जीते हैं. एवरेज निकाल देता हूं. और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है. 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है. सुपड़ा साफ हो गया. मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं. सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का. ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है. तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुके उपरांत खंयच्याच पक्षाक स्पष्ट भोवमत मेळूंक ना. चित्रपट अभिनेतो आनी टीव्हीके पक्षाचो मुखेली विजय हाच्या पक्षाक सगळ्यांत चड सुवातो मेळ्ळ्यो आसल्यो तरी सरकार स्थापणुके खातीर गरज आशिल्लें भोवमत ह्या पक्षा कडेन ना. ताका लागून राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां भोवमत सिद्ध करपाचे निर्देश दिल्यात. विजय हांणी आपल्या पक्षाक सरकार स्थापन करपाची अनुमती दिवपाची मागणी करपी निवेदन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांकां भेटयलें, मात राज्यपालांनी तांकां अनुमती दिवंक ना. मजगतीं अण्णा द्रमुक आनी द्रमुक हांचे मदीं एकठांय येवपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्यान राजकीय वातावरण तापपाक लागला. मजगतीं आसामांत भाजपा आनी राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी हांची 10 मे दिसा म्हत्वाची बसका जावपाची आसा. त्या उपरांत 12 मे नव्या सरकाराचो सोपूतविधी सुवाळो जातलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी दिल्या. सोपूतविधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत केंद्रीय फुडारी आनी भाजपा शासीत राज्याचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री हजर रावपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 40 वर्सांसावन रेल्वे आरक्षणा खातीर सुरू आशिल्ली आरक्षण प्रणाली आता नव्या स्वरुपान प्रवाशांक खातीर येतली अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. नवी दिल्लींत रेल भवनात ह्या विशयाचेर एक नियाळ बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयताले. 1986 वर्सा सुरू आशिल्ल्या आरक्षण प्रणालीक मदल्या काळांत किरकोळ बदल जाल्ले, मात आता पुराय प्रणालीची फेररचना केल्या. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून प्रवासी व्हडा प्रमाणात आरक्षण करतात.
रेल वन मोबाईल ॲप प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय झाला. फाटल्या 1 वर्षाच्या काळात देशभरात 3.5 कोटी परस अधिक लोकांनी हे ॲप डाउनलोड केला अशी माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी खबराकारांक दिली. देशात 2020 सावन दर्या वाठारांत बायलांचो आस्पाव 340% वाडला अशी माहिती केंद्रीय बंदर आणि उदका येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या 10व्या हिंद महासागर चर्चा सत्रांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांणी नारी शक्ती ही भारताच्या दर्या उदरगत गाथेचो महत्वाचो खांब आसा अशें स्पश्ट केलें. सागरी से सन्मान ह्या कार्यावळीक लागून बायलांक सागरी वाठारांत अदीक समावेशक आणि फुडारपण करपाची संद मेळटा अशें तांणी म्हळें. सागरी आव्हानांचो सामनो खंयचोच देश एकल्यान करूंक शकना. ताका लागून पारदर्शकता, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचो आदार आणि सामुहीक कृती गरजेची आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. हिंद महासागर वाठारा खातीर भारत सगळ्या भागीदार देशां वांगडा काम करपाक बांदील आसा अशें मंत्री सोनोवाल हांणी सांगलें. Leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has played a decisive role in shaping maritime resilience in the region. India has strengthened maritime security through initiatives such as the Long-Range Identification and Tracking Center, extending vessel monitoring support free of cost to Sri Lanka and the Maldives. While Sagar Mein Yug promotes the well-being of seafarers, Sagar Mein Samman advances dignity and inclusion by encouraging greater participation of women in the maritime sector, which has seen a significant rise of about 340% since 2020. Together, these efforts are shaping a more inclusive, resilient, and future-ready maritime workforce for the Indian Ocean region. देशातलो सरकारी अन्नधान्याचो साठो 604 टना परस अधिक जाल्ल्याची माहिती केंद्रीय अन्न आणि भौशीक वितरावण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी दिल्या. हो साठो सुरक्षीत साठ्याच्या गरजे परस तिपटीन आसा अशें तांणी म्हळें. गहू आणि तांदूळ पुरेशा प्रमाणात आशिल्ल्यान देशभरातल्यो कल्याणकारी येवजण्यो आणि भौशीक वितरावण वेवस्थे खातीर अन्नधान्याची पुरवण अखंडीत सुरळीत आसतली अशें तांणी स्पश्ट केलें. प्रभावी खरेदी वेवस्था, अधिक उत्पादन आणि शेतकारांक मेळपी पुराय तेंको हाका लागून देशाची अन्न सुरक्षा अधिक घटमूट जाल्या अशें मंत्री जोशी हांणी स्पश्ट केलें. इंधन मोलवाडीच्या संवसारीक संकश्टांत भारत सुरक्षीत आसा अशी माहिती आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यो सरसचिव सुजाता शर्मा हांणी दिल्या. जर्मनी, फ्रांस ह्या सारख्या विकसीत देशांत 200 रुपयाचेर पाविल्लें पेट्रोल भारतांत 94 रुपया 77 पैसे ह्या मोलान उपलब्ध आसा. ह्या गजाली कडेन तांणी ह्या बसकेन उजवाड घालो. ह्या पत्रकार परिशदेंत रणधीर जयस्वाल, मुट्टू जेपी सिंग, असीम महाजन आणि रमेश कुमार शर्मा हेवूय अधिकारी हजर आशिल्ले. अगर इंटरनेशनल प्राइस हम देखें क्रूड के तो जो $70 के आसपास थे पर बैरल 2 महीने पहले, वो अब लगभग $120 पर बैरल पर है. इस सब के चलते हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी नुकसान है और भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की. भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो और चाहे वो पीएनजी है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी है. भारत सरकार की कोशिश थी कि कोशिश है इनफैक्ट कि प्राइस स्टेबल रहे और सप्लाईज भी स्टेबल रहे. अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी देखें, हमारे आसपास के हम देशों में ही देखें, कई तरह के स्टेप्स लिए गए हैं. कहीं राशनिंग की गई है, कहीं पर वर्क फ्रॉम होम किया गया है. इनफैक्ट अगर आप डेवलप कंट्रीज देखें, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे यूके है, पेट्रोल का दाम अगर देखें तो 200 रुपये पर लीटर के आसपास है. अगर अपने देश में आप देखें तो ये लगभग 94 रुपये 77 पैसे है. तो ये सारी कोशिश कर भारत सरकार की यही मंशा रही कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए. The Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure
seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe, and there is no incident involving Indian flag vessel reported in the past 48 hours. The ministry, through the Directorate General of Shipping, has facilitated the safe repatriation of more than 3,019 Indian seafarers so far, including 20 in the last 48 hours from various locations across the Gulf region. Port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Under the direction of Prime Minister Shri Narendra Modi, our outreach to countries in the Gulf region continues. Foreign Secretary Shri Vikram Misri paid an official visit to UAE on 7th May 2026, that is yesterday. During the visit, Foreign Secretary met with the Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. He also had a meeting with His Excellency Khaldun Al Mubarak, Managing Director and CEO of Mubadala Investment Company. Foreign Secretary had a detailed meeting with Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. They reviewed ongoing bilateral cooperation in several areas. The two sides also exchanged views on the prevailing situation in the West Asia region. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसं विसम. प्रहलाद स्तुति का अर्थ है प्रहलाद जी ने भगवान की जो स्तुति की, उग्र जाति में मेरी यह स्तुति हर्ष देगी क्या आपको हरि। भगवान कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस स्तुति का गान करता है तो सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद स्तुति, प्रवक्ता स्वामी तेजोमयानंद, प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे DD नेशनल चैनल पर। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. गोंयच्या तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्या धांवचे परस स्वयंरोजगार करूंक जाय अशें स्पश्ट प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. सांखळेत आयोजीत केल्ल्या PMEGP म्हळ्यार प्रधानमंत्री रोजगार हमी कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. केंद्र आनी राज्य सरकारान रोजगारा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात आनी ताचो लाव थळाव्या तरणाट्यांनी मुजरत घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. यंग भुरगे जे आयज ITIंनी शिकता, जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके, आमकां हे जर खंयसर करतले आसत जाल्यार आमी काम सुरू करपाची गरज आसा. म्हणून हांव म्हणटलो आमचो मेन इंटेंशन इज अ PMEGP फाटलो जो आसा पळय न्ही, स्मॉल बिजनेसीस आमी सुरू करचे, ज्या निमित्तात जे निदान नवीन यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय, जेका हँड होल्डिंग आमच्या अंडर द रॅम्प स्कीम आमी हे सगळे प्रोवायड करता. द एंटरप्रिनर्स दे आर रेडी टू हँड होल्ड यू, कसो करपाचो, कितें करपाचो, म्हणजे आमी एंटरप्रिनरा कडेन लावन दिता. तेय तुमकां जे आसा पळय न्हू मदत करपाक तयार आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमी सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन हे जर काम करपाक घेतले आसत जाल्यार खूब व्हडले उद्योजक जावपाक शकता. केरळात सुरू आशिल्ल्या कोची मेट्रो प्रमाण गोंयांत लेगीत गोवा वॉटर मेट्रो टॅक्सी प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर ह्या विशयाचें सादरीकरण केले उपरांत मंत्री फळदेसाय खबराकारां कडेन उलयताले. अशा प्रकारचो मेट्रो प्रकल्प गोंयांत सुरू जाल्यार गोंयचें नांव आंतरराष्ट्रीय मळाचेर पावतलें असो विश्वास तांणी उक्तायलो. फिजिबिलिटी रिपोर्ट करत आसतना ताणें तांचे टोटल टीम आयली, 2 फावटी आयली, 15 दीस ते रावले आनीक तांणी एक सर्वे कंडक्ट केल्या. सगळे ज्यो सायट्स आसात त्यो ताणें रूट्स इन्स्पेक्ट केले
there are 7 routes they have found out that these are most feasible in the first phase, and that we must have something like 85 म्हणजे वेसल्स आमचे येवपाक जाय, ह्या 9 रुटाचेर चलपाक जाय. आयज आमचे कडेन गोंयान भितर सादारण ते 43 to 45,000 पॅसेंजर्स आर युजींग वॉटर ट्रान्सपोर्ट. आणि हे जर जालो, हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार ही कनेक्टिविटी आसा, इजिली इट वील गो ओवर 1 लाख हातून भितर जातले कम्युटर्स जातले. आनीक त्या भायर टुरिस्टीक एक हें जातलें. धारगळच्या शिरगाळ व्हॉलीबॉल मैदानाचे लोकार्पण राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी जालें. उक्तावण कार्यावळी मजगतीं मानेस्तांचे हस्तुकी वडील व्हॉलीबॉल खेळगड्यांचो भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीक आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार, उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष बांदोडकार, जिल्लो पंचायत वांगडी श्रीकृष्ण हरमलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या उपक्रमा खातीर आयोजकांची तुस्त केली. व्हॉलीबॉलचो हांगा तेंच्यांनी कोर्ट सुरू केलो, ग्रावंड सुरू केलो, हांगासर वॉकिंग ट्रॅक सुरू केलो. आनी म्हाका दिसता गोंया भितर एक अशें एकाच जाग्याचेर सगळें आसपी एक कमी म्हाका दिसता शिरगाळ आसतली तुमची. कारण देवूळ आसा, फुटसॅल आसा, भुरग्यांक खेळपाक हांगा हें आसा, चिल्ड्रन पार्क केलें खेळपाक भुरग्यांक. आनी त्यामुळे भुरगीं देवळान जर एखाद्या आवय बापूय भुरग्यांक हाडपाक येना आसत जाल्यार ती खेळपाक मेळटा म्हूण हांगा येतली. आनी एखाद्या जाणट्याक जर चलपाचें आसत जाल्यार तो मुद्दाम देवाचें दर्शन घेतलो आनी मागीर चलतलो. भुरग्याक दिसतालें की खेळपाक जाय जाल्यार हांगा ग्रावंड आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता गोंयान अशें एकाच जाग्याचेर सगळे गोश्टी खंयच ना. आनी हें सगळें करपाक एखादो दानशूर व्यक्ती आसचो पडटा, कारण जागा ना जाल्यार आमी कांय करपाक शकना. काकासाहेब देशप्रभू जे आसात हे खऱ्या अर्थान अशा कामांक मदत करतात. मांद्रे मतदारसंघातल्या भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्त्यांचो मेळावो मांद्रे जिल्हा पंचायत सभाघरान आयोजित केल्लो. मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे आणि महिला मोर्चा राज्य उपाध्यक्षा कुंदा चोडणकार हांणी ह्या मेळाव्याक मार्गदर्शन केलें. ह्या कार्यावळीत नवनिर्वाचित महिला मोर्चा अध्यक्ष वैशाली शेटगांवकर आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या मेळाव्याच्या फाटभुंयेर मांद्रे महिला मोर्चाची नवी समिती लेगीत जारी केली. उपाध्यक्षा कुंदा चोडणकर हांणी महिला मोर्चा कार्यकर्त्यांक संबोधित केले. सगळ्यांत पयलीं एक आमच्या आयची जे अध्यक्ष आसा पळय कशें आसता, एक अध्यक्ष म्हणून काडचे आसता, उपाध्यक्ष काडचे आसता, जनरल सेक्रेटरी काडचे आसता. पण म्हाका दिसता की आयज हांगासर ज्यो सगळ्यो महिला आसात ह्यो सगळ्योच महिला ह्या मतदारसंघाच्यो अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष अशे दवरून येता ते. आमी पळयता की अवघे 8-10 म्हयने फुडल्या इलेक्शनाक आसात. आनी म्हणून आमच्या हांगासर ज्यो आयज म्हाका महिला जमलेल्यो आसा ह्या सगळ्या महिलांक अशें चिंतपाक जाय की आमी सगळींच जाणां ह्या मतदारसंघाचे अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष आसा, जनरल सेक्रेटरी आसा. आनी अशा तरेन ह्या मतदारसंघाचें काम फुडल्या 8 म्हयन्यांक 8 ते 10 म्हयन्यांक तुम्ही फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कुंडल धारजोवाडा हांगच्या गणपती विसर्जन तळयेच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ मडकयचे आमदार आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी आयज जालो. ह्या कार्यावळीक कुंडयचे सरपंच सर्वेश जल्मी, उपसरपंच उज्ज्वला नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी पुष्पा गावडे आणि पंच सदस्य विश्वास फट्टे, मनीषा नायक, रुपेश कुंडयकार, संदीप गावडे हजर आशिल्ले. तळयेच्या नूतनीकरणा उपरांत लोकांची बरी सोय जातली असो विश्वास मंत्री ढवळीकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. पूण नक्कीच काम उरतलें आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी करुया अशें नमूद करता. आजचे दिसा आनी फुडल्या एका आठवड्यात आमी जवळ जवळ सबंद मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीत 16-17 कोटीची कामां चालू करता. त्याच्या नंतर फुडल्या आठवड्यात सादारण तितलीच परत कामां चालू करता 15 कोटीची. आनी ही सगळीं कामां पावसा पयलीं आमकां चालू करपाक जाय. खबरापत्रान आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. आज फिर लेट, ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें। या स्पीक। फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट। कब करोगे रिचार्ज? मैं अब क्या देखूं? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख लेना।
अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा, तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया। कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती। इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस, ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क। देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री। DD फ्री डिश, सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज लोटलेच्या एन्सेस्टर गोवा बिग फूट ह्या ओपन एअर वस्तू संग्रहालयाक भेट दिली। संग्रहालयांत प्रदर्शित केल्ल्या गोंयच्या परंपरा आनी दायज हांची पळोवणी तांणी ह्या वेळार केली। मये पंचायत ते हातुल्ली मजगती, रस्त्याचे रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंगाच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांचे हस्तुकी आयज ह्या कामाक सुरवात जाली। ह्या मार्गावेले लोक ह्या रस्त्याक लागून खूब त्रास सहन करताले आनी रुंदीकरण आनी डांबरीकरण जाल्ल्या कारणान लोकांक थाकाय मेळटली असो विश्वास आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। जो 5.2 किलोमीटर रस्तो जो आसा वो ह्या मये पंचायत जंक्शना कडसून तो हातुर्लेपर्यंत पावतलो। ज्या रस्त्याची दुरावस्था जाल्ली, म्हणजे रस्त्याची दुरावस्था जावपाचें कारण कितें की पायपलायन घालपाक लागून, नवीन उदकाची पायपलायन घालपाक लागून आमी ग्रामस्थांक लागून हें काम केल्लें। तेच्या नंतर इलेक्ट्रीचे केबल घालपाचे आसले, हेका लागून रस्तो दोनूय टायम फोडलेले, शोल्डर फोडलेले, मसून फोडलेले, त्यामुळे ह्या रस्त्याची थोडीशी दुरावस्था जाल्ली आणि ही जाणून घेऊन आमच्या नागरिकां खातीर आयज हे काम आमी मंजूर करून हाडलेलें आहा। धर्मो रक्षती रक्षिताय दिव्य देवस्थान गौरव सुवाळो ह्या खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन 10 तारखेक फोंड्यात केला। ह्या कार्यावळीची माहिती दिवपा खातीर आयज फोंड्या पत्रकार परिशद जाली। दिव्य देवस्थान गौरव सुवाळ्याच्या कार्यावळीची फाटभूंय आनी ते विशींची माहिती फोंडे तालुका मुखेली रुपेश भामयकार, कार्याध्यक्ष उमाकांत गावडे, खांडेपार अध्यक्ष वेदमूर्ती प्रोफेसर सतीश गावडे आनी ब्रह्मवाहिनीच्यो अध्यक्षा नम्रता परुळेकार हांणी जोड पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली। पूज्य गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादान विविध उपक्रम श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठाच्या माध्यमांतल्यान आज जगभर संपन्न जातना आमी सगळे जाण पळयतात। ह्या अनुषंगान आयज ह्या रजत महोत्सवा निमतान आमकां सगळ्या उजगांवकारांक किंवा ओपा खांडेपार ह्या वाठारांतल्या सगळ्या ग्रामस्थांक एक सुसंधी प्राप्त जाली आनी तो म्हटल्यार धर्मो रक्षिती रक्षितः अशा ह्या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे आयोजन आज गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादान आमकां सगळ्यांक संपन्न करपाक मेळटा आणि हेची खोस आमकां सगळ्यांक जाता। धर्मो रक्षती रक्षितः या कार्यक्रमाचो आमचो अर्थ समजा पळयलो जाल्यार जसं आमी धर्माचें रक्षण करतले त्याच प्रमाणे आपलो धर्म जो आसा तो आमचो रक्षण करतलो हो त्याचो मुख्य अर्थ आनी गंभीर अर्थ। या धर्मो रक्षती रक्षितः या कार्यक्रमाक पवन पवित्र सान्निध्य पद्मश्री विभूषित अध्यात्म शिरोमणी सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजी महाराज पीठाधीश्वर श्री दत्त पद्मनाभ पीठ श्री क्षेत्र तपोभूमी गोवा यांचं पावन सानिध्य या कार्यक्रमाला लाभतले। त्यानंतर या कार्यक्रमात मुख्य प्रमुख अतिथी माननीय विश्वजित राणे गोव्याचे आरोग्य मंत्री या कार्यक्रमात उपस्थित असतले। त्यानंतर माननीय आमदार डॉक्टर देविया राणे यांचाही कार्यक्रमात सहभाग असतलो।
आपल्या गोमंतकामध्ये देवस्थानं भरपूर प्रमाणात आहे आणि या हर देवस्थानामध्ये असं शैक्षणिक कार्य किंवा हे शैक्षणिक केंद्र म्हणून जर आपल्याला पुढे घेऊन जायचं असेल तर ही सगळी कार्य प्रत्येक देवस्थानामध्ये होणं हे गरजेचं आहे. हा जो एक दूरदृष्टी आहे ती स्वामीजींची आहे. म्हणून असे जे आता आपल्या उजगाव ज्या आपल्या पंचक्रोशीमध्ये जे आता गौरव सोहळा होतो कार्याचा देवस्थानाच्या, तर हा गौरव सोहळा ह्याचसाठी आहे की आदर्श आहे की प्रत्येक देवस्थानामध्ये असं कार्य होणं गरजेचं आहे जेणेकरून आपण सगळे सनातनी आहेत ते आपण एकजूट होऊन राहण्यास मदत होईल. आणि कुठे जर आपल्याला कुठे कुठे विरोध होतो, आपल्या विरोधात जर कोणतरी कुठले बोलतात तर त्यावेळेला संघटित होऊन आपण त्या विरोधकांना आपण ते उत्तर देऊ शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला लढाई करायची गरज नाही, तर हे ज्ञानच आपलं जे शस्त्र आणि अस्त्र आहे ते घेऊन पुढे जाण्यासाठी DRDO म्हळ्यार संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आणि भारतीय हवाई दळान तारा म्हळ्यार टॅक्टिकल एडवान्स रेंज ऑगमेंटेशन ह्या नव्या शस्त्रास्त्र प्रणालीची ओडिशाच्या दर्यादेगे यशस्वीपणान चाचणी केल्या. भारताची पहिली स्वदेशी ग्लायड शस्त्रज्ञ प्रणाली आसा. ह्या प्रणालीक लागून उण्या खर्चान जमनीवेल्या लक्ष्यांत अधिक प्रभावीपणान आणि अचूक हल्लो करपाची तांक वाडटली. हैदराबादाच्या संशोधन केंद्र आणि DRDO हांच्या जोड पालवान ही आर्विल्ली प्रणाली विकसीत केल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या यशस्वी चाचणी खातीर DRDO हांणी हवाई दळाक परबी भेटयल्या. चीनातल्या शांघायत सुरू आशिल्ल्या तिरंदाजी विश्वचषकाच्या दुसऱ्या पावंड्यान भारतीय बायला रिकर्व पंगडान उत्तम कामगिरी करून निमणे फेरयेंत प्रवेश केला. उपांत्य फेरयेच्या सामन्यात भारतान 10 फावटी ऑलिंपिक विजेतो आशिल्लो दक्षिण कोरिया पंगडाक 5-1 अशा फरकान पराभूत केले आणि भांगरा पदकाच्या लढतेन आपली सुवात निश्चित केली. दीपिका कुमारी, अंकिता भाकत आणि कुमकुम मोहोड हांच्या पंगडान उत्तम समन्वय आणि अचूक मोग दाखवून ही ऐतिहासिक कामगिरी केल्या. आता निमणे फेरयेन भारताचो सामनो दुसऱ्या मानांकीत 3 पंगडा आड भांगरा पदका खातीर जावपाचो आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. गोंय हवामान खात्यान 8 ते 14 मे ह्या काळा खातीर जारी केल्ल्या जिल्लो निहाय हवामान पूर्व सूचने प्रमाण राज्यात 8 आणि 9 हे 2 दीस गडगडा सयत पावस पडपाचो अदमास आसा. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत कांय जाग्यांचेर वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.2 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27.0 सेल्सियसतल्यान नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. पश्चिम बंगालचे नवे मुखेलमंत्री म्हणून शुभेंदू अधिकारी हांच्या नावाची जाली घोषणा. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी भाजपा आमदारांक केलें मार्गदर्शन. फाल्यां जातलो सोपूत विधी सुवाळो. पश्चिम आशियाई देशांत सुरू आशिल्ल्या झुजग्रस्त परिस्थितीक लेगीत देशान LPG आणि इंधन सांठो आसा पुरेसो. अंतर मंत्रालयान पत्रकार परिशदेन वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्या माहिती. गोंयच्या तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवचे परस स्वयंरोजगार करचो. सांखळेंत आयोजीत केल्ल्या PMEGP कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें आवाहन. केरळातल्या कोची मेट्रो प्रमाण गोंयांत लेगीत गोवा वॉटर मेट्रो टॅक्सी प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव. न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या माहिती. DRDO आणि भारतीय हवाई दळान नव्या तारा शस्त्रास्त्र प्रणालीची यशस्वीपणान केली चाचणी. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी तंत्रज्ञांक भेटयल्या परबी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.